महापालिका क्षेत्रांत जी बेकायदेशीर घरां आसात ती मोडपाचें सत्र परत एकदा सुरू जालेलें आहा. 2023 पयलेच फावटी वाळपेन अशें घडणूक घडली की जी बेकायदेशीर घरां आसा तेका ती मोडपाची अशें हायकोर्टान ऑर्डर हाडलेली आणि त्यानुसार खुबशीं घरां मोडलेली आणि तितूनच एक प्रकरण गाजलेलें ते म्हणटा ते मुबारक अली खान यांचो जो बेकायदेशीर बंगलो आसा तो मोडपाचो म्हणून. आणि गेल्या वर्सा 27 जानेवारीक 2023 ह्या दिसा वाळपे नगरपालिकान घर मोडपा खातीर कारवाई करत आपली यंत्रणा सुद्दां हाडली. मात त्याच दिसा तेंच्यांनी स्टे हाडल्या कारणान तेंचे जे घर मोडपाचें आसलें तेका स्थगिती हाडली आणि त्यानुसार आयज वाळपे नगरपालिकान परत हायकोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार घर मोडपा खातीर कारवाई करत मोठ्या पोलीस बंदोबस्तांत परत एकदा घर मोडपा खातीर म्हणून आपली यंत्रणा हाडलेली. मात सकाळच्यान 12 पर्यंत तांकां टायम दिल्लो की घरातलें सामान काडपाचें म्हणून, पण तेंच्यांनी ते काडूं ना कित्याक तेंचो बंगलो व्हडलो आसा आणि तेंचें सामान बी खूब आसा आणि परत 1 पर्यंत तेंच्यांनी वाट पयली आणि मागीर तेंच्यांनी आपले आपूण सांगलें की अंडरटेकिंग एक नोटरी हाडली आणि तेंच्यांनी सांगलें की बुधवार पर्यंत आपले आपुणूच आमी घरातलें सामान काडून घर डेमोलिश करता. सपोज जर आमचे डेमोलिश करिना जाल्यार ब्रेस्तारा तुमी येवपाचें आनी तेजी कारवाई करपाची अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. त्यानुसार वाळपे जो सीओ आसा चीफ मुख्य अधिकारी वाळपे नगरपालिकेचो आणि जॉयंट मामलेदार यांच्यांनी सांगलें की 15 दिसाचे तांकां हायकोर्टान टायम दिल्लो आसा की 15 दिसाच्या भितर हें घर डेमोलिश करपाचें आणि तेजे कितें ते सोपोजकार आहा तो पूर्ण करपाचो. आणि तेका लागून आजुनूय तेंचे कडेन टायम आसा, तेका लागून माणुसकीच्या हितून तेंच्यांनी तांकां 2 दिसाचो टायम दिल्लो आसा आणि त्यानुसार कारवाई केली वयतली.